शेनवारा आकेच्या सरकारी प्राथमिक शाळेन वन महोत्सव मनयलो। ह्या वेळार मडगावचे आमदार दिगंबर कामत आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। प्रत्येक वर्सा आमी वन महोत्सव सेलिब्रेट करता विथ द असोसिएशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ह्या वर्साही आमी कंटिन्युअस वी ऑलवेज स्टार्ट द फंक्शन फ्रॉम बालभवन बिकॉज हांगा कॅम्पस आसा, जागो आसा, ताका लागून आनी एक 8-10 कडेन आमी ज्या जाग्यार जागो आसा अशा जाग्यांनी आमी प्लांट करता। ह्या खेपेक बरें गजाल म्हणजे ह्या खेपेक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दोगांनी म्हणजे चडशीं झाडां फुलां लावपाची झाडां दिल्यात आनी फ्रूट बेरिंग दिल्या। म्हणजे आतां जाम आसात, पेरां आसात, सिताफळां आसात आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन जी फुलांची झाडां आशिल्लीं तीं तांणी दिल्लीं आसात। आनी हांगाच्यान मागीर आमी स्टार्ट करून हांगाच्या वेगळे कडेन वचून लिमाणे आमी कॉमर्स कॉलेजीक कन्क्लुडींग करता। बेजिकली एक मेसेज दिवपाचो प्रयत्न करतात भुरग्यांक सगळ्यांक स्कुलांत की झाड हाचें म्हत्व कितें आनी झाड आमकां कित्या खातीर जाय। म्हणजे अशें म्हणटात की एक झाड मारलें जाल्यार 10 झाड प्रत्येकान रोवपाक जाय अशी एक रेशो आसता। सगळे जाण म्हणटात की एक झाड जर तूं कापतलो जाल्यार तूं 10 झाडां प्लांट करपाक। म्हाका दिसता एक मेसेज ल्हान भुरग्यांक जर आमी दिवपाचो प्रयत्न करत झाडांचें म्हत्व कितें, वन महोत्सव कित्या खातीर आनी झाडां आमकां कशी हेल्प जातात इन मेंटेनींग द एनवायरमेंट, मेंटेनींग द क्लायमेट, हें सगळें जर म्हत्वाचें इम्पॉर्टन्स भुरग्यांक हाडून दिलें जाल्यार ताचो परिणाम मुखावेल्या पिळगेचेर जाता हो ताचे फाटल्यान उद्देश आसा।